बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देवा बापान हो संवसार रचलो आनी मनशाक ताणें ह्या रचणेचो सांबाळ करूंक दोनीपण दिलें. आपणाक जाय तशें न्हय वागूंक न्हय, आपसुवारपणानूय तिचो दुरुपेग करूंक न्हय, पूण जबाबदारेन तिचो सांबाळ करूंक. आयच्या सुवर्तमानान जेजू आमकां जागृत रावंक आपयता. जरी तर आमी सिश्टी ठाय एकवटान जियेनांव आनी सिश्टी सवे जागृताय दाखयना जाल्यार आमकां तिचो वायट परिणाम भोगचो पडटलो. भगवंत फ्रांसीस शावेर सिश्टी ठाय एकचारान जियेलो. सैबाच्या दर एका प्राण्या सवे ताची वेगळीच तरेची इश्टागत आसली आनी ती कुल्ली जी दर्यार ताचो खुरीस हाडून दिता ती हीच इश्टागत दाखयता वो खुणायता. आमच्या सरवंडाराच्या पावलांनी चलून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन सिश्टी सवे आमी एकचार दाखोवंक बापाचें बळ आनी जाणवाय आमकां जण एकल्याक मागुया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आयज आमी बोर भावार्थान हांगासर येयल्यान आमच्या मनान कितें इंटेंशन आसतलें सान फ्रांसीस शावेराचे फुडें घालपाक. तशें कोणें आमकां सांगलां आसतलें मागात म्हणून आपल्या पासो. कोण आमच्या घोराब्यान कोण बरी ना आसतलीं तांचो आमी थोडो वेळ उगडास करुया. थोडे दापून आमचें इंटेंशन देवा मुखार घालुया. बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुनांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगयोन सदांच आंकवार बळेक सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तूं मोय पासान फावो कोत्ताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक. खोतखोतीत ओट्रेक्यांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोल काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चोर आनी चोर भर आनी हुरबेवोन कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनाच्या पुस्तकावलें वाचप. तेन्ना देवदूतान म्हाका जुवांवांक जिविताच्या उदकाची कोणचे पोरी जिगजिगीत एक नोद देवाचे आनी मेंढऱ्याचे सिंहासना तावन शाराच्या मैदाना
पर्यान व्हांवता ती दाखयली. नदीचे दोनूय देगांचेर जिविताचीं झाडां आसलीं. तीं 12 पावटी 2 म्हयन्यांक एक पावट फळां दितात तसलीं. ओन बावडत्यांक भलायकी दिवंक तांचे पानांक गूण आसा. शिराप पडलेलें तोय कांयच आसचें ना. शारांत देवाची आनी मेंढरेचे शिवासोनां आसतलें आनी देवाची चाकरां तांकां नमस्कार करतलीं. तीं ताका रूप रूप पळयतलीं आनी तांचे कोपलान ताचें नांव बरयलें आसतलें. आनी रास आसची ना आनी तांकां दिव्याची वा सुर्याची उजवाडाची गरज पडची ना. कारण तोच सर्वेस्पोर देव तांचो उजवाड जातलो आनी तीं सासणांच्या सासणांक राजवट चलयतलीं. उपरांत ताणें म्हाका अशें म्हणलें, हीं उतरां विस्वास फावो आसतलीं आनी कोरीं प्रवाद्यांक पेरोण दिता ते सर्वेस्परा देवान वेगीं कितें घडचें आसा तें आपले चाकरांक दाखोवंक आपल्या दुतांक धाडटलो. पळयात हांव रोखडो येतां. ह्या पुस्तकांतलीं बागितां सांबाळात तीं सुभागी. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. सोमिया ए सोमिया जेजू ए. सगलीं म्हणुया, सोमिया ए सोमिया जेजू ए. सर्वेस्पोर मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारोक, तांकां वागणुया. जबाब सोमिया ए सोमिया जेजू ए. सर्वेस्पोर म्हणल्यार व्हडतो देव, सगले वोन व्हडतो राय. कोल कोल सागोर, उंच उंच पर्वत ताच्या हातांत आसात. जबाब सोमिया ए सोमिया जेजू ए. आपले कुशेन पोदवेन रोचला, देखून दर्या ताचोच. आपल्या हातान आकारलेली सुकी जमीन ताचीच. जबाब सोमिया ए सोमिया जेजू ए. सोरपोट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताजी पोरजां चोरवाक वेलेल्यो शिल्यो. जबाब सोमिया ए सोमिया जेजू ए. सगलीं उबी रावया उद्गाराक. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणा खाणाक लोप दोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येयत. संवसारांत आसलेल्यो सगल्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वांटून येवंक मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदां मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये.
गोंयच्या एका गांवांत लॉरेन्स आनी लिजिया हे दोन एक गो आनी बायल आसली. त्या गांवांत ती एकदम देवस्पोनी मनीस सद्दां मिसाक वयताली. नोएना ट्युजडेची हे सांताक वयताली, थर्सडेची हे सांताक वयताली, वेनिसडेची सायबीन मायक, थर्सडे इन्फंट जिजस. नोव्हेंबराच्या वेळार दुसरे सांताचे बेसांव ती घेताली. डिसेंबराच्या वेळार आमचेच भाशेन सेंट फ्रांसीस शावेराचेर वयताली. जानेवारीच्या वेळार दुसऱ्या जाग्याचेर वयताली. सद्दां रातचे तेस कोत्ताली, बायबल वाचताली. आनी तांचे जिविताचो हेतू आसलो म्हणल्यार देवाचे बेसांव आमचेर पडो, देवाचे बेसांव आमचेर पडो. आनी सदांच ती देवाक जाय तशें जियेताली. तांचो हेतू दोन, एक म्हणल्यार देवाचे बेसांव आमचेर पडो, दुसरें म्हणल्यार आमच्या भुरग्यांचेर बरें जावं. देवाचे बेसांव आमचेर पडो आनी आमच्या भुरग्यांचें बरें जावं. ते पासून तांकां 3 भुरगीं आसलीं. तिगांय भुरग्यांक तेमी बरे भाशेन शिकयले, तांकां स्कॉलाक धाडले, कॉलेजीक धाडले, तांकां काजार केले आनी 3 घरां तांणी बांदलीं. तिगांय भुरग्यांक एक एक घर. आनी तांकां कितें दिसलो, आमचो हेतू जो आमचो गोल आसलो तो आमी बरें केले, कबार केले. म्हणल्यार देवाचे बेसांव आतां आमचेर आसा आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्या भुरग्यांचें बरें जालें. मागीर तेमी कितें केलें तें म्हटलें आतां हें सगळें सेटल जालें, आतां आमची 50 इयर्स जालीं, आतां आमी UK या. सो तेमी UK गेलीं आनी 2 वर्सां म्हटलें थिंगा रावया, आमच्या भुरग्यांकूय मातशें प्रायवसी एज वेल एज तेंचेय जिवीत मातशें फुडें वचोनी. 2 वर्सां UK रावलीं ती. आनी मागीर UK सून जेन्ना ती आसली 2 वर्सां उपरांत तांकां तेमच्या भुरग्यांचो फोन आयलो आनी भुरग्यांनी तांकां सांगलें, याद बेगीन याद, मातशें त्रास जाला. आनी जेन्ना तिणी म्हटलें कितें जालें, भुरग्यांक कितें जालें, वो नातरांक कितें जालें, मागीर ती UK सून फ्लायट धरून गोंया आयली आनी ती आपणाच्या घरा गेली. आनी तिणें तिच्या भुरग्यांनी ताका सांगलें, आमची भुरगीं मातशी इतली बरी नात, हेल्थान इतली बरी नात, भायर वचोनात खेळपाक, करून मोबायलाचेर आसतात. मागीर तिमीन विचार केलो, भायर वयतलीं कशीं, बिचाचेर सगलो कचरो, न्हंयो पॉल्युटेड जाल्यात, थोड्यो न्हंयो आहात त्यो बंद जाल्यात, शेतां तशीं आहात तशीं पडल्यात, झाडां रस्त्या वयले माड कातरून बारीक बारीक झाडां जाल्यात, बारीक बारीक झाडां घातल्यात. आनी तांकां अशें दिसलें, वय देवा विशीं आमी कितें करूंक जाय आसलें तें आमी केलें, भुरग्यां विशीं कितें करूंक जाय आसलें तेंय आमी केलें, पूण सोयम्या विशीं कितें करूंक जाय आसलें तें आमी करूंक ना, सोसायटीचें आमी चिंतूंक ना. देव पळयता तो आमकां बक्षिता, कितलेय पातकां करतो तो आमकां बक्षितलो. आमचो घोव वो बायल वो भुरगीं केन्ना आमकां बक्षितलीं, केन्ना आमकां बक्षिची नात. पूण पर्यावरण आमकां तुमी कशें आहात तें तुमकां दाखयतलो. जरी तो तुमी दोरयान तुमी वायट उडयले, कितें उडयलें, दुसऱ्या दिसा तें पडत आमचे बरोबर येतलें. दोरया वो पर्यावरण जशें आसा तशें आमकां परत दिता. आयज म्हाका दिसता, आयज जसो आमचो थीम आसा, पर्यावरणा बरोबर आमी बरे भाशेन रावया. हे गोराब्याक कळ्ळें, देवाचेंय केलें बरें, आपणाच्या फॅमिलीचेंय केल्यार बरें, पूण जेन्ना कितें वायट पर्यावरणाक जाता तेन्ना आमी उगी रावलीं जाल्यार मातशें प्रॉब्लम आसा. न्हय सामका, पूण आमच्या भुरग्यांक वो फुडले पिळगेक. ते पासत त्या गोराबो लॉरेन्स आनी लिजियान निश्चय केलो, केन्ना कितें त्रास, केन्ना खंयचे बिल्डींग अशें वयर येले, दे वेंट ओवर देर. जेन्ना कितें केन्ना दोरयाचे थिंगा कितें बांदले, दे वेंट ओवर देर. स्कॉलांनी वचोन तेमी भुरग्यांक युथांक शिकोवपाक स्टार्ट केलें की हो पर्यावरण आमकां जशें आमी ताका ट्रीट करतात तशेंच आमकां तो पर्यावरण ट्रीट करतलो. देवा बरोबर बरें रावले आनी पर्यावरणा बरोबर बरें रावंक ना, आमी हॉस्पिटलांनी आसतले. आमचो पोप फ्रांसीस आमकां सांगता की पर्यावरण
आनी आमी आनी देव सगळे आमी इंटरकनेक्टेड. जरी तर आमी कितें वायट केलें आनी थोडे स्पिशीज वो झाडां एक्सटिंक्ट जाले, आमचो इकोसिस्टम सकयल पडटा. तो आमकां सांगता फ्रांसीस ऑफ असिसी भाशेन, आमचो पर्यावरण म्हणल्यार आमचे भाव आनी भयण. आमचे भाव आनी भयणी भाशेन आमी तांचो सांबाळ करूंक जाय. तो म्हणटा टॅक्नोलॉजी इज गूड. जायते लोक बरो जाला, मिशीन येवन जायते जाग्याचेर आमकां वचोंक मेळटा. टॅक्नोलॉजी इज गूड. पूण जरी तर ते वायट मनशाच्या हातीन गेले, ओ जरी तर ते मनीस फकत आपणाचें चिंतात, तेन्ना ते प्रॉब्लम जाता. आनी ह्या त्रासान कोणाक सुबेज त्रास जाता ते म्हणल्यार गरिबांक. कोण व्हडले आहात ते दे वील बी हॅपी, तांकां ऑक्सिजन मेळटले. कोणाक त्रास जातलो तो आमकां. पोप फ्रांसीस सांगता की इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली ऑफ अदर्स, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांवें म्हणूंक जायना हांव मातशें करतलो. प्रेज ऑफ द फेथफूल आयकतना तुमी आयकात, कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, इट इज माय फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द प्रिस्ट, not the government full responsibility, not the NGOs, not my partial if I can do. No, it is my full responsibility to do as best as I can. आमचे जायते कोंकणीचे कांतारा लायक नो मांडे बा, they are very much connected with nature. Nature and culture is very close. जेन्ना जेजू चोल्लो, he spoke about the mustard seed. He spoke about the fish. He was very close to nature. Nature आमकां काम कोत्ता. जायते आमचे टेंशन, when we are in nature, it will bring peace into our life. And that's why Pope Francis आमकां सांगता की हो नेचर आमचो कॉमन होम. नेचर सगळ्यांचो, not only Christians, not only Hindus, not only Muslims, not only those who don't believe. नेचर सगळ्यांचो आनी ही जबाबदारी सगळ्यांची फूल, पार्शल न्हू. जरी तर आमी जबाबदारी करिना, आमी आमच्या भुरग्यांक वायट करता. वी मे गीव द बेस्ट, पूण जरी तर आमी नेचराचो प्रोटेक्ट करिना, आमी आमच्या भुरग्यांक वायट करता. जशें लिजिया आनी लॉरेन्साक कळ्ळें की आपणें जायते भुरग्यांक बरें केलें, पूण ती भुरगीं सीक जालीं. जरी तर आमी नेचराचेर सारको तेका रेस्पेदान करिना, आमी आमचेरूच त्रास करता. आमी ह्या दिसांनी सान फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाक येयल्यान. सान फ्रांसीस शावेराचे मेन आयडिया एट दॅट टायम देवाचें उतर सगल्यांक दिवप, देवाचो मोग सगल्यांक दिवप. दॅट वॉज द कॉन्टेक्स्ट एट दॅट टायम. सो तो कितलेय त्रास करून, दॅट वॉज हिज मेन आयडिया, की वयतलो फकत देवाचें उतर दिवपाक. जरी तो ताका भाशा कळना, तो भाशा नासतना पासून तो वयतलो आनी देवाचें उतर दितलो. इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट द लॉर्ड इज कॉलिंग अस टेक केअर ऑफ नेचर. ही इज नॉट कॉलिंग अस टू प्रीच. यू मे बी कॉलिंग, बट टेक केअर ऑफ नेचर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉल ऑफ गॉड टू ऑल पीपल. द सेकंड थिंग, नेचर, सेकंड थिंग, सेंट फ्रांसीस झेवियर जेन्ना दुसऱ्या देशासून येयलो, तेन्ना तो येयलो एज अ एम्बेसेडर फ्रॉम रोम एज वेल एज फ्रॉम द किंग. पूण तेणें म्हटलें आपूण पॅलसान रावचो ना. आपूण कितें करतलो, आपूण हॉस्पिटलांनी रावतलो, हॉस्पिसीस आनी रावलो. जायतो ट्युरिस्ट लोक येतात, बट दीस ट्युरिस्ट वॉज डिफरंट बिकॉज ही केअर्ड फॉर द पीपल. ही पीपल, लोकांक दिसलें हो आमचे पासत येयला. जायतो ट्युरिस्ट येतात, पूण हो येयला आमचे पासत. सान फ्रांसीस शावेरान डिसिजन घेतलो की आपूण अशें जियेतलो. आमचे जिवितांत पोप फ्रांसीस आमकां इसादता. द थ्रो अवे कल्चर, लायक न्हू तुमी हे घेतले, हो मायक घेतलो, 2 वर्सांनी यू कॅन रिप्लेस इट. द कंपनी तुमकां सांगतली येत घे आनी 40% दी आनी तुमकां मेळटलें. थ्रो अवे कल्चर. आमचे जिवितांत थ्रो अवे कल्चर आमकां दवरूंक जायना. एंड द थर्ड थिंग, सान फ्रांसीस शावेर जायते त्रास घेवन फुडल्यांक बरें जावन तशें तेणें चिंतलें. आयज म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेराक आमकांय सगल्यांक सांगता की आमी फुडाराचें पळोवंक जाय. आमचो गोवा गांव
इज लायक इट्स अ बिग ब्लेसिंग. सगलो लोक येतात गोवा बिकॉज इट इज ब्युटिफूल, नॉट बिकॉज देर आर बिल्डिंग्स. इट इज ब्युटिफूल. हो आमचो सांबाळपाक, हो म्हाका दिसता आमकां देव इसातलो हे आमी सांबाळले की सांबाळूंक ना, हे आमकां देव इसातलो. तो आयज सान फ्रांसीस शावेराचे विनोदीन आमी मागुया की आमकांय देवान बरी गोठाय दिल्या पुरो म्हणून. जे वायट वो कितें बरें आहा तें आमी आमच्या जिवितान करून आमचो पर्यावरण सांबाळूंक. आमेन. उबी रावया आनी प्रेज ऑफ द फेथफूल घेवया. लावदादो सी. हाचे शिकवणे प्रमाणे आख्खी रोचना आमच्या सोमेस्तांचें घर आमच्या पापसाहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वाशांनी हे रोचने मदें एकचारान जिवीत जियोंक आनी तिचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी हें स्वत वळखूंक आनी पोरशेक शिकोवन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या गोंयच्या सृश्टीचें दायज राखूंक गरज नाशिल्ले प्रकल्प निर्माण करिना जावंक आनी उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर जालोले आक्रमण बंद करूंक तांकां बरें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचें गोंय राखूंक आनी फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक कांय बऱ्या मनशांनी वो मनीस वावुरतात. तांच्या बऱ्या वावराक आमी सोमेस्तांनी अदीक करून आमच्या तरणाट्यांनी जाता ते भाशेन आपलो पाठिंबो आनी आदार दिवंक आमकां बरें काळीज मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी सगल्यांनी आमच्यान जाता ते भाशेन झाडां रोवन आसात तीं झाडां सांबाळून प्रदुशण उणें करून आमची सृश्टी सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्यांकूय कोरण्यांतल्यान देख जावंक बापा लागीं मागुया. नांवान बापा हे मागणें करता तुका. थोडो वेळ ओगी रावया आनी आमच्या मनान जे इंटेन्शन्स आहात ते आमी देवा मुखार घालुया टू द इंटरसेशन ऑफ फ्रांसीस झेवियर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
शातलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्व मानून घेव. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवालायेन मानून घे. ताचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाल काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञो सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचे बोल दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयुपारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयाशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता, तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ते तुज्या ओनूच शब्दा वरवीं तुवें सोगले रचलाय. पाटकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मेरेचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मोन्नाचे जोईत व्हरून पुनो जिवणपण उगडापेक केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोसजात तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेज भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सोगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेज घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काज, नव्या आनी सासणी कोर्राचें हें रोगोत. पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा, ताचो गूट पडगोटुया. तुझा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणान उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सोगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोट जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भागिवोन जुजे, भागिवोन दोन दुतां आनी सर्वकाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमी बरोबर आमचे बापा म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो इग्रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पळोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशांत ओट्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोमदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेचेर भावाताचेर दिश घाल, आनी तुजे खोशे पडमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सोदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचेर पाप खातेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचेर पाप खातेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचेर पाप खातेले आमची शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचेर पाप काडटाटी. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगली सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यावाचो साक्रामेंत घेवंक फुडें सरचें. कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या वेळार जेजूक आमी आमच्या काळजांत शिवला. ओगेपणी आमी ताचे आसणे अणभवुया आनी ताका दिन वाचुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, सुर्गींच्या ध्यानांनी तुवें आमकां बोल्लाय. आमचे आदले पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्या त्या नवे जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. मिसाची बॅट सोमरवलेल्या फादर मॉविन डिसोजा आनी तशेंच हे मिसात हाजीर आसलेल्या दुसऱ्या याज्ञिकांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन गायनाची मांडावळ कोतल्यांकूय दिन वाजता. आयज बागेन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 3रो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30, 4:45, 4:45 आनी 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. कुमसाराक तुमच्यांनी बाझिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळच्या 6 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. फुलां व फुलां पासत पयशे भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाझिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवूंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाझिलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत व बाझिलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून कळोवचें. दर मिसाची बॅट आनी पवित्र संस्काराची बजवण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटली. आयज तरणाट्या पासत आमी मागता. त्या निमतान ब्लेसड कार्लोस आकुतीस हाच्या जिविता वयर फादर लेस्ली रेगो हांणी चौचित्र घडोवन हाडलां. तें आमकां ह्या जाग्यार पळोवंक मेळटलें 3 वाजता आनी उपरांत 4:45 वाजता मीस आसतलें. नोवेनाच्या दिसांनी बाझिलिकेंत सकाळीं 5 ते सांजे 6 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवण आसतली. तुमी वचून मागण्यांत तुमचो वेळ सारचो. कुर्तोरीची फिरगोजकारां नवे कोपेल बांदतात. त्या निमतान हांगा ताच्या आदाराक हांगा हेल्थ कॅलेंडर्स विक्रेक घेवन आयल्यात. तुमी ते घेवन तांकां आदार दिवचो. सोमाराक 28 वेर फामिली आनी पिडेस्तां पासत केरीत मागणी आसतलें. फाल्यां 2 प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्रा पासत मागूक मीस आसतलें 4:45 वाजता. फाल्यां आयतार 27 तारीख मिसा हे भाशेन जातली. सकाळचे 5, 6, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30 आनी 11:30 वरांचेर तमीळ भाशेन मीस जातलें. दोनपारचे 12:30 मल्याळम भाशेन आनी ओडेचाक हिंदी भाशेन. सांजेर 4:45 वाजता 5 आनी निमाणे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. सगळीं आमी उबी रावया.
सोर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचुया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बड उपकार भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान आमी करुया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळें लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत पापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपल्या मागणे बापाक उबारचें. सगळीं सांगातात. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. Jesucia soinica, soda